ये आमचा शंटू आपण स्कूलान वयता. बाबू पळय. खंय गो ये? रा सौका चल. सौका चल. बाय. गेल्यार पुरो रडनाल्या पुरो. हे पळय आयज संतूच्या स्कुलाचो पयलो दीस आनी ते बाबडे गेले. हे पळय बसीन. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आता तुम्ही पहिल्यांदा आसतले की शंटा स्कुलाक गेलो फर्स्ट डे तेजो स्कुलाचो. आणि आता येतले एकांक सुमार. आता जाली 11:30. सो आता येतले आनी सांगतले कितें कितें केलें तें आपूण. सो या टील देन आता हांव च्या बीन पिता आनी मेळटा तुमकां. सो हे पळय आता शंटू येयला खंय, पळोवया कितें सांगता ते. ओके. हाय शंटू. ओय कितें केलें तुवें सांग, बेगीन सांग. धांवता खंय? सो आतां विचारलें ताका कितें कितें करतालें तें. ओके. सो मातशें रडलें म्हणटालें आपूण. आनी आतां न्ही आतां हांव घरा कडेन वयता जेवपाक आनी तेज्या मागीर आमी मातशी भायर सरतलें हांव. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी तुमकां आतां मागीरूच मेळटा वयता तेन्ना. सो या लेट्स गो. सो एपळय जालें म्हाजें आनी आतां हांव मातशें भायर सरता. मडगांव वयता कितें खावपाक अशी दिश्टी. आनी नाल्यार बिचार बीन खंय वयतली. पळोवया कशें कितें तें. सारकें कांय ठरना म्हणजे ऑन द स्पॉट आसता न्हू आमचें सगळें. सो या लेट्स गो.